कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। आमच्या बोर्डे गांवची ही पारंपरीक घोडेमोडणी आसा। ही होळयेच्या चवथी आसा आमी हांगा साजरी करता आनी ही साजरी करता आसतना आमचे बोर्डे गांवचे प्रमुख 4 घोडे आसा। ते सातेरकार, महामायेकार, रवणाथकार आनी मडवळ अशे मेळोन 4 घोडे। हे 4 घोडे आमकां तेजे प्रमाणे वर्सल येता पळय त्या वर्सली प्रमाणे तांकां त्या घोड्यांक न्हेसपाक मान मेळटा। ते घोडे स्वार सगळे मागीर आमच्या चवाट्यार पारंपरीक जागा आसा त्या चवाट्यार आमचे सगळे जमता। तशेंच आमी वाजोवणी घालून सगळे हे करून मागीर आमी सगळे त्या आमच्या गांवचडी मूळ ठिकाणी आमचे चवाटो आसलो पयलीं त्या चवाट्याचेर आमी थंय वयता आनी ते घोडे सगळे थंय न्हेसयता आनी घोडे न्हेसयल्या उपरांत थंय सगळ्यांची घोड्यांची ते रवणाथकार आसा ते सगळे पुजा करता आनी पुजा केल्या उपरांत थंयसर सांगणे केले वयता। सांगणे केल्या उपरांत आमी थंय पावल मारता घोडेमोडणीचे ते पावल मारून आमी ते घोडेमोडणी आमी फुडें येता। तशेंच प्रत्येक जी आमकां मदीं देवळां मेळटा त्या देवळाच्या समोर आमी ते प्रत्येक देवळाच्या समोर देवळाक पावल मारून ताका नमन करता आनी आमची पारंपरीक जी वाट आसा आमची घोडेमोडणीची ते वाटेन आमी कलाडच्या मळ्या पर्यंत येता आनी कलाडच्या मळ्यार पावतकूच आमचे घोडे हांगासून धांवतात आनी ते थंय जे गिरण आसा ते गिरणे कडेन ते स्टॉप जाता। थंय स्टॉप जाल्या उपरांत थंय मागीर परत तांकां च्या पाणी कितें दिता तशें मागीर आमचे नाचत आमचे ते व्हडले पेटसून डायरेक्ट ते आमच्या कोटेश्वराच्या आमची बॉर्डर आसा थंय आमचे ते बरें वयतात। तशें ते मागीर आमची भायले पेटेची होळी आसा ते होळीचे ते कोटेश्वर मंदीर थंय पर्यंत आमचे 5 फेरे मारतात। 5 फेरे मारून जाल्या उपरांत आमी परत ते लास्ट वडा कडेन येता। वडा कडेन येयल्या उपरांत आमी सगळीं जी आमची बायलां आसात ती वरसकारांची जी बायलां आसात ती आपापल्या घोड्यांच्या पांय धुतात आनी तेंची पुजा करता आनी थंय सांगणे केले वता आनी तांकां सगळ्यांक कौल दिता आनी कौल दिल्या उपरांत मागीर आमी परत त्या घोड्या आमची परत ते गांवच्या ठिकाणी वयता होळे कडेन ते आमचे घोडे सगळे आमी सोडयता आनी ते सगळे ताजे घोडे आमी परत चवाट्यार येता आनी चवाट्यार येयल्या उपरांत आमी ते आमच्या व्हडल्या घरचे आसा जे हरिजन आसा तांकां थंय आमी कौल दिता आनी कौल दिल्या उपरांत तेजें विसर्जन जाता। त्या उपरांत सगळे ते घोडे आसा आमचे सगळे घोडे स्वार आसात ते प्रत्येक आपापल्या घरान आपापल्या जे फॅमिली आसा ते फॅमिली कडेन वयतात आनी तांकां पांय पडटात आनी आशिर्वाद दिता तांकां आनी तांकां कौल दिता आनी घोडेमोडणी हे समाप्त जाता।